सुरुवात एक गीत घेऊया 831. सर्वेस पोरा एकल्यास देवा सासना सासना नोमान तुका सर्वेस पोरा एकल्यास देवा सासना सासना नोमान तुका तू बोवलो तू पोरवेगा तुझी मोहिमा सगळ्या Tungo porto, tum podvedar, tuci moima, sogleak fanta. Sorves pora eklas deva, sasna sasna no mantuka. Sorves pora eklas deva, Sasna sasna no mantuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो रॉड्रिगीस हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया आनी ताच्या घोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्तीन सिल्वा पिंटो तिच्या आत्म्याक देवान शांती दिवंक हे भेटेन मागुया. सिंथिया फेर्नांडीस आनी वियोला मोंतेरो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. सेल्वान आपणा पासत मागूंक लायता. तेच बरोबर आनीक जायते जाणांक कोवीड पिडा जाल्ली आसा. ह्या कोविडाक सांपडलेले आनी सगळ्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलेलें आसा. जायतीं नांवां आसात. तांच्या सगळ्यां पासत नांवां घेनासतना आमी मागुया देवान सगळ्यांक सुरक्षीत दवरूंक आनीक मागुया आमच्या सरकारा पासत जी परिस्थिती आयिल्ली आसा ती बरे भाशेन हाताळूंक बरे भाशेन मॅनेज करूंक तांकां फावो तितली कृपा आनी तांकां बळ दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हांव बरो गवळी अशें जेजू म्हणटा. जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी. ह्या संकश्टाच्या वेळार ह्या संकश्टाच्या दिसांनी भोव करून ही मारामारी आमच्या ह्या गांवांनी पसरता तेन्ना जेजू जावन आसा बरो गवळी. आमी ताच्यो शेडयो दर दिसाक ह्या बऱ्या गवळ्याक उलो मारून आमी आमचें जिवीत ताच्या आसऱ्याखाल धरूंक आनी बऱ्या गवळ्याच्या आसऱ्या वरवीं आमचे सगळे संकोश्ट आमी पयस करूंक आयच्या ह्या मिसांत आमी खिरीत भाशेन आमकां आनी दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा पातकाच्या कोणांत पडून गुलाम जाल्ल्यात आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताच्या खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केली आनी आमची काळजां सर्गीच्या संतोशान भरली. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक.
धर्मदुताच्या इतिसेवा वेले वाचप. विदिशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदायांत आसलोले धर्मदुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताजी तिक्का करून म्हटलें, सुनोद करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर तूं कित्याक म्हणून जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्काटून सांगलें, हांव जोप्पा नोगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दोर्शरांत एक व्हडली ओल कोशी चारूय नक्षत्रांक धरून स्वर्गांतावन संवसारांत येवजिलें. सांडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें न्हीद म्हजेशी आयलें. हांवें ताजेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनवारां आनी जिवाणी, सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक तालो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हटलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेल्लें हांवें केन्नाच खावूंक ना. आनीक एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताल्ल्यान म्हाका म्हटलें, देवान नितोल केल्लें तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हांवें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराचेर उमऱ्याशी तेग मनीस थांबले. थंय तावन म्हाका मेलूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलो. आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हटलें म्हूण ताका सांगलें, जोप्पाक पेद्रून म्हटलोल्या सिमावाक आपूंक धाड. तो उलयल्लो तें उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो ताजेर देंवलो आनी म्हाका सैमाचे हे उतरांचो उगडास आयलो. जुवांवान उदकांत स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोमयात जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोल घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगी रावले आनी देवाक वाकाडून ताणें अशें म्हटलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप वेदिश्यांक पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक हो तानेला म्हजो आत्मो. परतून म्हणया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक हो तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरून ताणट्या उदकाक व्हांवते झोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताज्या मुखार वेतलो तांचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. हो तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वासी म्हूण दाखय. ह्या तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयान म्हाका वाट दाखय. जबाब,
देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो वत्मो. देवाचे विधी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश मेळटल्या देवाशी चोडून वेता. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो वत्मो. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव बरो गोंदवाली. हांव म्हज्यान मेंढरांक ओळखोतां आनी म्हजी ती म्हाका ओळखोतात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून म्हळें, हांव तुमकां सोच सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्याचो गवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताडो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपआपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताडो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सुशिलीं ती पडून बेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताडो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपां सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो ओड तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोच सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हज्या आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरूं मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलो तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगार बाबा भयणीनो, जेजू आज आपूण बरो गवडी आनी हो बरो गवडी कशें आपल्या शेडयांक वळखता, आपल्या मेंढऱ्यांक वळखता आनी तांकां आपूण तांचे खातीर जिवीत दिवंक आनी आपलो जीव तांचे खातीर खर्चूंक तयार आसा हें आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता. आयचें पयलें वाचप पयले सुवातेर आमकां मेळटा तें धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. बागेवन पेद्रू किरीत भाशेन आपल्या जिवितान खरो जुदेव म्हूण सजमतालो आनी आपूण जें करता तें दुसऱ्यांक, पोरक्यांक जावं जे कोण जुदेव गैर जुदेव नासले तांकां हें तारण फावो न्हय, तांकां घोडेक दुसरे शुद्धी करपाचे रिती फावो न्हय अशें तो समजतालो. हाका लागून वेगवेगळे जुदेवांच्यो चाली ज्यो आसल्यो त्यो तो बारीकसाणेन पाळटालो आनी शुद्धी करपाचें फकत जुदेवांकूच फावो, दुसऱ्यांक फावो न्हय. उमके मांस खावचें, जें कितें पवित्र तेंच आमी खावचें, दुसरें अपवित्र अशें ताका दिसतालें. आनी हाका लागून ताका दर्शनान किरीत भाशेन देव दाखयता, जें कितें हांवें रचलां तें सगळें पवित्र, जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलें म्हूण तो पवित्र आत्मो ताका दर्शनान पळयता. आनी जेजू सगळ्यां खातीर सोडवण फावो करता. जेजू जो मेलो पुनर्जीवन जालो हो सगळ्यांचो गवडी, न्हयच जुदेवांचो पूण विदेशांचोय तो गवडी म्हूण ताका थावें करता आनी पेद्रू खालतीकायेन आपली मान बागोवन हें सोत मानून घेता. मगर बाबा भयणीनो, जेजू आज आमकां हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता, हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर.
तांकां सुबामपणान मेळोशें खुर्चे खातीर हांव आयला. म्हणजे हांव बेश्ट येवंक ना. म्हज्या आदीं आयले ते सगळे चोर आनी नागोणे अशें जेजू म्हणूंक सोदिना. पूण घडीक ते प्रवादी कशे जाले, ते तुमकां घडीक भासावणी केली तांणी घडीक तुमकां मार्गदर्शन करूंक ते वावुरले, पूण तांचे कडेन जालें ना. खरो गवळी तो हांव तुमकां किरीत भाशेन सुबामपणी जिवीत दिवंक आयला, कित्याक बापान म्हाका पाठयला. आनी हें सुबामपणी जिवीत तुमी जिवचे खातीर हांव म्हजें जिवीत तुमचे खातीर खरें खर्चितलो, हांव म्हजें जिवीत तुमचे खातीर दितलो. बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्यांक वळखता आनी मेंढऱ्याय ताचो थाडो आयकता. जुदेवांच्या रिती प्रमाणे बाबा भयणीनो, एक मेंढरो राखणो जो आसलो जाका आमी गवळी म्हणटालो, तो फुडें वेतालो, मेंढऱ्यां ताचे फाटाफाट वेतालीं. म्हणटकूच हो जायते फावटी घडीक 2-3 जाण जे गवळी आसले ते जायते मेंढऱ्यांक एकठांय करताले. दाखोवंक सोदता की हांव बरो गवळी न्हूच फकत तुमचे खातीर, पूण सगल्यां खातीर हांव बरो गवळी जावंक आयला. आनी सगल्यांक हें देणें फावो करूंक पुनर्जिवंत हांव जाला, सगल्यांची सोडवण करूंक हांव मेला. म्हणटच सगल्यांची सोडवण जातलो आनी हांव बरो गवळी कसो सगल्यांक सोडयतलो आनी सगल्यांक सोडवण ही फावो करतलो. हीच सोडवण ह्या सोडवणदारान आमकां सगल्यांक फावो केली. कालच्या दिसा भाऊ भयण आमी काय बरें आयकता, म्हजे तुमचेहून आनी हेरांय मनशां आसात जांकां सोडवणीची गरज, आनी हेरांय मेंढरां आसात जांकां वचून ही बरी खबर दिवची गरज. हेंच आयज पेद्रूक दर्शनान मेवता. पवित्र आनी अपवित्र कितें तें तुवें बाबा भयणीनो ताका दर्शनान दाखयता देव की तुवें तें हें सिद्ध करचें न्हय. यू आर नो बडी टू डिसायड बिकॉज गॉड हेज डिसायडेड वॉट इज होली. म्हणटकूच सगल्यांक, जावं ते जुदेवांक जावं ते विदेशांक, ही सोडवण फावो जातली. आमकांय देवान आपली पाटलावदार केल्यात, पूण आमकां जण एकल्याक दर एका भावा भयणांक जी आमच्या संकश्टान सांपडटात, जी आमकां भेटतात, जी आमकां भावा भयणीनो दर दिसाक आमची भेट करतात, आमकां पळयतात, ती आमचे उद्देशी कितेंय तरी भावा भयणीनो मागतात. आमचे उद्देशी कितेंय तरी नमुणे कशे आमी जावंक ती पळयतात. आमी ह्या बऱ्या गवळ्याक जेन्ना आपणायता, आमी हो बरो गवळो आमच्या जिवितान आसा म्हूण समजता तेन्ना, ह्या बऱ्या गवळ्याचो आमी पाटलाव करता तेन्ना बरी देख आमी तांकां दिवया. बरो गवळी जिवीत दिता, बरो गवळी सुबामपणी आमकां सगल्यांक सांबाळटा, बरो गवळी आमकां सगल्या वायटांतलो निवारता. आज होच बरो गवळी आमकां म्हणटा, हांव म्हजें जिवीत तुमचे खातीर दिवंक आयला जाल्यार तें सुबामपणी तुमकां दिता. तुमकां तर हें जिवीत सुबामपणी मेळ्ळां जाल्यार दुसऱ्यांची सोडवण करूंक तुमी वावरात, जावं तुमच्या उतरांनी, जावं तुमच्या कोरण्यांनी, जावं तुमचे चालीत. हीच देख आमी घेवया आनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन सगल्यांक जे संकश्टांनी आसात ह्या दिसांनी भोव करून, जी कोण कुश्टवतात, जी कोण आमचे उद्देशी उमेदीन आसात, तांकां ही बरी खबर दिवंक आनी सुबामपणी तांकां जिवीत मेळूं म्हूण आमी वावरुया आनी सगल्यांक बरोबर घेवन हें सुर्गीचें राज विस्तारूंक आमी पावुया. पेटोवन एक गीत घेवया सी चेंडू कितें घालता कितें घालताय ते खासी, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें वेदी दवरताय. मोसोत्मो आनी कूळ मोशे काळीजानी मोसो सुंतो Jesus
आणि किते मोशा बाबा विणिनो हे मोशा आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सोबा उपकारी खारसान तुका ही देणी भोगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केले तशें सुर्गीचो तो उचारो व्हरतो प्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दोबाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवा. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनोशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रोगो सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगती चोपुती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें दोतरेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजपूत चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शरीर ही देवाची शेरी वस्त जेसू आमचो बरो गवंडी ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Golia Jesu,
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सुमरवणेंत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कोर. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सोंपोपुर्या तुमचे संगाती हांव आसा. संवसार सोंपोपुर्या तुमचे संगाती हांव आसा. बापून म्हाका धाडलो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोडान सोती देसान मोचे गोवाय जाया.